डॉक्टर चेतन भाटीकर स्पार्क आणि त्याच प्रमाणे डॉक्टर पिनाक आयुर्वेदा फिजिओथेरपी कॅम्प आम्ही हो करून हाडटा। मोगो पक्षातर्फे आमच्या 75 वयर कॅम्प आज पर्यंत घडून आयला। निशुल्क कॅम्प आहे। आज कंप्लीट आर्थरायटीस, सर्वायकल स्पाइन, स्पॉन्डलायसिस, प्लांटल फसायटीस अश्यो भरपूर ज्यो गजाली आसात तांच्यो केसीस जाता कित्याक आमी ट्रिटमेंट दितात। पण ताज्या खातीर आमी आज डॉक्टर संजना गांवकर तांकां घेवन BMI चालू केला। BMI आमकां समजता की बाबा आमकां कितें प्रॉब्लेम आहा, कारण कितें जावपाचें आणि ताज्या नंतर आमी मागीर हो आयुर्वेदा आनी फिजिओथेरपीक आमी हो कॅम्प घडोवन हाडटले। आमचे आयचे मुखेल सोयरे ह्या कॅम्पा खातीर श्री दीपक जोळीकर सर आसात आणि त्याच प्रमाणे ZP प्रियाचारी पंच नावे तहसीलदार, आमचे सेंट्रल कमिटी मेंबर अनिल नाईक आणि आमचे एक्स वायस चेअरपर्सन अमिना नायक आणि एक्स काउन्सिलर आमची सीमा सगळी आज ह्या कॅम्पाक आयिल्ली आहा। आमकां आतां पर्यंत ऑलमोस्ट मोर दॅन 100 रजिस्ट्रेशन जाल्ले आसा आणि तुमी पळयतात क्रावड आमी वर आमचो 6-6:30 पर्यंत चलयतले आणि म्हाका दिसता आमी ऑलमोस्ट 200 to 250 करतले। लास्ट टायम आमी जेन्ना कॅम्प केल्लो 2 म्हयन्या पयलीं तो कॅम्प आमचो एका दिसाचो कॅम्प ऑलमोस्ट 3 दीस चल्लो। सो आमी ठरयला की आयजूय समजा हो कॅम्प वाडलो जाल्यार एका दिसाचो आमी हो 3 ते 4 दिसां व्हरतले। नगो पक्षातर्फे टोटल आमी आज पर्यंत प्राऊडली सांगू शकता की मोर दॅन 6000 महिला आमी ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कॅम्प केल्ले आहा थ्रू डॉक्टर शेखर साळकर मणिपाल हॉस्पिटल्स आणि भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट इन ऑल असोसिएशन अँड सपोर्ट बाय माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट। भाटीकर ट्रस्टाक कॅम्प आयोजीत केला। त्या कॅम्पाक शुभेच्छा दिवपाक हांगा आयिल्लो आसा। चेतन भाटीकर ह्या वाठारांतल्या लोकां खातीर सातत्यान काम करीत आसा आणि कितलेशे लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेवपा खातीर तो अशे विविध तरेचे कॅम्प आयोजीत करता आणि अशें कार्य करप आज खूब गरजेचें आसा। बारीक बारीक कॅम्प हांवें तांकां एडवायज केला की कॅम्प एकाच जाग्यार घेवं नाका, ह्या वाठारांतल्या सगळ्या गांवां वच, वाड्यार वच, मागीर ते ब्रेस्ट कॅन्सर चेकिंग आसूं किंवा दोळ्याचें आसूं किंवा आयुर्वेदीक किंवा होमिओपॅथीक आसूं, आज तरेतरेची जी मेडिसीन आयल्या ती मेडिसीन बरे तरेन एंड युजर पर्यंत पावप खूब गरजेचें आसा। कारण आज हे धांवत्या जगात आज केन्ना कसलो रोग जायत ह्याची कल्पना कोणाकूच आसना आणि त्या खातीर समाजात सातत्यान अशे तरेन वागप हे खूब गरजेचें आसा आणि त्या खातीर त्याचें हांव अभिनंदन करता। आनी हे कॅम्प फुडें व्हरचे, लोकांची आरोग्याची काळजी घेवची, लोकांनी ताका बरो सपोर्ट दिवचो, कारण आमचे सहकार्य त्याच्या फाटल्यान सदांच आसा आणि सदांच आसतले। जे ताका ह्या कार्या खातीर जे कितें कमी पडटा त्या खातीर आमी ताच्या बरोबर आसतले आणि ताका सदांच आमी सहयोग दितले। इतलेंच हांव सांगता। मोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान जो हें कार्य चालू जाला तें ताणें चालू दवरचें। ट्रिटमेंट बरो जालो, तांणी हात मातसो सैल जालो, आतां इतको वयर येता पळय, पयलीं येनासलो इतको, आतां मातसो बरो येता। सो कॅम्प घेतलेलो तुका कितें तरी फायदो जालो? खूब फायदो जालो। तूं खंयच्यान येयला? हांव खांडेपारच्यान येयला। खांडेपारच्यान? आनी पयलीं हांव दोळ्यांक लागून येयल्लो तेन्ना बरें जाला। हो भाटीकारानूच ऑर्गनायज केलो। आतां कितें सांगलां दोतोरान तुका? दोतोरान सांगलां एक थोडे दीस मातसो उपाय कर, हें कर म्हणून जातलो। ओके, आतां मातसो फ्री जाला, बरो जाला आतां। हां या। नमस्कार। आज डॉक्टर चेतन भाटीकर स्पार्क हाचे वतीन आज आयुर्वेदा फिजिओथेरपी कॅम्प हांगा आयोजीत केल्लो आसा आणि हेजे पयलीं आमी अशेंच दोतोरान ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कॅम्प जे 6000 अशेंच केल्ले आसा। तेन्ना हांव सगळ्या पयलीं म्हटल्यार दोतोराचें अभिनंदन करता, कारण प्रत्येक वेळार जेन्ना अशे कॅम्प हे ऑर्गनायज करता तेन्ना सगळ्या लोकांचो आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा। कारण आज सगळे महिलांक म्हणा जावं खंयच्याय व्यक्तीक अशे हे कॅम्प जे करता तेचे खूब फायदो जाता। कारण एक ब्रेस्ट स्क्रीनिंगाचो जेन्ना आमी कॅम्प घेता तेन्ना आमकां खरेंच खूब बरो प्रतिसाद मेळटा आणि चड करून बायलां जी आसता ती आपूण स्वता जावन केन्ना स्क्रीनिंग करपाक वचना, पूण अशें जेन्ना कॅम्प ऑर्गनायज जाता तेन्ना प्रत्येक बायलां हांगा येता, कारण आमी प्रत्येक जाणां सगळ्यांक
कळयता की कितलेशे इम्पॉर्टंट आसा आनी आज आमी खरेंच पळयता की खूब प्रतिसाद आमकां बरो मेळटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.